दिव्यवाणी 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 भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी कोबार हाडली आणि पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आबळे सोम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो. नमान मरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुझे ताबेन. म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि चलय आमेन. सरिल्ल्या बावडत्या पासत मागणे ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदरा बापाक सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे सांबावलो. अंकार मरयेतावन जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आणि ताका निके पिलो. तो मेल्ल्या मध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिविया आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळणेन पडोंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर
आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. आनंदाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमीन जेजू जिवन जाता. साब्बाताची रात उतरून आयताराचे फांते जाताना मोरी मगदलेन आनी ती दुसरी मोरी फोंडाक भेट दिवंक आयली. तोवळ एकाचसाने व्हड भुंयकांपणी जाली. सोम्याचो एक दूत सर्गींतावन देवलो आनी समाधी सरशीन येवन शिळा लोळोवन तिचेर बसलो. ताचें स्वरूप जगलेण्या परी परजळटलें आनी ताचें वस्त्र हिमा परी धवें आसलें. ताका पळोवन पार्यागार भियान तरतरले आनी मेल्ल्यां परी पडले. पूण दुतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हळें, तुमी कांय भियोवची गरज ना. तुमी कुर्सायल्ल्या जेजूक सोदतात तें हांव जाणा. तो हांगा ना. ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणें ताका जिवंत उठयला. येया, ताका निकेपिल्ली सुवात पळया. पोवीस स्नाना वरवीं आमी जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणांत वांटेली जाता. पूण पातका आनी ससान मरणांतावन आमी सुटोंक. अशें ह्या संवसारी राटावळी मदें आमची दिश्ट सर्गाक उबारूंक आमी दिसपडतें पेसाडूंक जाय. तर जिवंत जेजूक आमी आमच्या जिविताचें केंद्र करया आनी ताचेर पातयेवन आमचें जिवीत रुपीत करया. अशें ताच्या जैतांत संपूर्णपणी भागीदार जावन सर्गींच्या राजाची हक्कदारां जावच्या भरवश्यान आमचें संवसारी जिवीत रुपीत करया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातका आमका बोक्षी येम कोंडाच्या उजांतले आमका निवार सोमे सत्म्या सडकन तुझी काकुळतीची अधिगस आसल्यांक सरगार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर स्वामी जेजू सरगार चडटा. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या ह्याच काळार वे तूं इस्रायेलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलोय. पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांतवन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एका कुपान लिपयलो. अशें चडत वेतना ते आनिकी मळबाकच दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तूर न्हेसिल्ले 2 जण एकाचसाणे तांचे सरशी उबे जाले. ते म्हणाले, गालिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू जसो तुमी ताका सर्गाक चडोवन वेतना पळयला तसोच परत्यान येतलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातका आमकां बोक्षी येम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर पवित्र आत्मो ओंकार मरियेचेर आनी धर्मदूतांचेर देंवता. सरकार सोडून वेच्या फुडें जेजून ताच्या धर्मदूतांक पवित्र आत्मो बसयल्लो आनी फेंतेकोस्ताच्या फेस्ता दिसा तो ओंकार मरियेचेर आनी धर्मदूतांचेर आयलो. अशें जेजून ताच्या शिसांक केल्ली बसवणी पूर्ण जाली आनी पवित्र सभा जल्मून आयली. पवित्र आत्म्याच्या येण्यान धर्मदूत धैर्यादीक जाले आनी जेजू क्रिस्त म्हणून परगटूंक लागले. अशें साबारांनी तांची पातकी जिणी बदलून जेजूस सोडवंदार म्हूण स्विकार केलो आनी पवित्र स्नान घेतलें. पवित्र आत्मो आज पवित्र सभेंत ताचो वावर मुंदारिता आनी जेजूची सुवार्ता परगटोवंक प्रेरण दिता. पवित्र आत्मो देवान पवित्र सभेक दिल्लें वर्तें देणें. आमचे तेय वस्ती करचो पवित्र आत्मो आमकां धैर्यान भरता. तो आमच्या कुटुंबांती आमचे संगी आसा आनी आमी जेजूची सुवार्ता जियोवंक आनी परगटोवंक आमकां जागयता. तो आमचे अस्कतकायेंत आमकां घटाय दिता. ताच्या 7 देन्यांनी आमकां भरता आनी आमी आत्मीक रितीन फळाभरीत जावंक आमकां आदार दिता. अशें आमी एक आदर्श कुटुंब बांदून हाडन आमचे भोंवती क्रिस्ताक प्रकाशूंक आमकां उलो दिता. तर पवित्र आत्म्याचे सक्तेन आमी जेजूच्या सुवार्तेची हातेरां जावया आनी पृथ्वीच्या पंतान पंत जिवंत जेजूची जिवी साक्ष जावया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बोक्षी येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस आसल्यांक सरगार वोन पाय. चवथो मिस्तेर आंकवार मरियेक कुडी आत्म्या समेत सरगार घेतात. मोरयेचें स्वर्गावरण सर्ग आमच्या जिणयेचो शेवट म्हणलें सत परगटता आनी त्या बरवशान आमी ह्या संवसारांत जियोंक आमकां उलो दिता. देवान मोरयेक पातकाच्या कथांतली राखली आनी तिच्या संवसारी पैणा उपरांत कुडी आत्म्या सोवे तिका सर्गारवेचें भाग फावो केलें. सोडवणेच्या चरित्रेंत मोरयेचो पात्र विशेष आनी विशिश्ट. तिचो भावार्थ गुंड. देवाची खुशी करूंक तिचें साधन अगणीत. देखून देव तिका मेसवालो आनी तिका ताणें कुडी आत्म्या समेत सर्गाक व्हेलें. अशें जंय जेजू आसा थंय तिकाय वेचें भाग फावो केलें. देवान मोरयेक कुडी आत्म्या सोवे सर्गार व्हेल्ल्या पासत आमी देवाक वाखणया. सर्गाराची आमची माय आमकां तिचे सरशी येवंक प्रेरण जावं.
सर्ग आमच्या जिणयेचो शेवट. तशें आसता ह्या 4 दिसाच्या संवसारांत यात्रिका परी जियेवया आनी आमच्या मरणा उपरांत सर्गीचें सूख भोगूंक अत्रेगया. आमची कूड पवित्र स्नाना वरवीं आमी देवाची मंदिरां जाल्या. तर आमच्या आनी हेरांच्या कुडीक गौरव दिवया आनी आमच्या कुडीच्या जिवंतपणाक विश्वासान राखून रावया. हे दिशेन सर्गींची आमची माय आमकां प्रेरण जावं. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ये मोच्या जेजू, आमची पातकां आमकां बोक्षी, येम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज, आसल्यांक सरगार वोन पाय. पांचवो मिस्तेर. ओंकार मरियेक सर्ग संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. हें जातच कोणाचेंय मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकां जमो हांवें देखलो. तांतूं सर्व देसां भासांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो. तो लोक धवे न्हेसोवन आनी आपल्या हातांनी
काजरा ताळे घेवन सिंहासना आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हणटलो, तारान सिंहासनाचेर बसलेल्या आमच्या देवातावन, तारान शेळयेतावन. सिंहासना भोवती मलगड्या आनी 4 जिव्या भोवती उबे आसलेले सोमेस्त देवदूत सिंहासना समोर सश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन करन म्हणाले, वयते, आशिर्वाद आनी महिमा, जानवाय आनी उपकार, स्तुती, मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. आमेन. तेदवा अंतराळी एक व्हड कुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयां तळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नेकेत्रांचो मुकोट. आज सर्गींतावन मोरी आमची माय, ती आमचे पासत देवा बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या लागीं विनंती करता आनी आमच्या कुटुंबाचेर देवाची बेसावां मागता. तर मोरयेक आमच्या कुटुंबाची राणी म्हूण स्विकार करया आनी सरकार तिचे संगी देवाची स्तुती करूंक आमकां फावो कर म्हूण तिचे लागीं कालतेपणी मागया. तशेंच आमच्या कुटुंबांत देवा करसूंचें बरें मोन आमचे थंय रुपीत करूंक तिचे आदर्श घेवया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बोक्षी. येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस. आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा. तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोंडांत आसता. अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती. आनी या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकवारी मोरये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सौम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सौम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळत आमची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळत आमची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळत आमची कर. सांतिसिमा त्रिंदादी एकास देवा काकुळत आमची कर. भाग्यवंते मरिये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती अंकवारीचे अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. देव कुरपेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. बोव नितळी माये आम्हा पासत विनंती कर. कत नतले माये आम्हा पासत विनंती कर. आपुट माये आम्हा पासत विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासत विनंती कर. विचित्र माये आम्हा पासत विनंती कर. सुबोधिनी माये आम्हा पासत विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर. सोडवंदाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर. बोशनी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. मना पात्र अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. परगटोंक फावो जाल्ले अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. पदवेदार अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. दयाळी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. विश्वासी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. नीतीच्या आरशा आम्हा पासत विनंती कर. जनवायाच्या सिंहासना आम्हा पासत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासत विनंती कर. आत्मिक फलंगना आम्हा पासत विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या फलंगना आम्हा पासत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित फलंगना आम्हा पासत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासत विनंती कर. दाविदाच्या बुर्जा आम्हा पासत विनंती कर. दाडियाच्या बुर्जा आम्हा पासत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासत विनंती कर. सोल्ल्याच्या आर्का आम्हा पासत विनंती कर. सर्गींच्या दारवट्या आम्हा पासत विनंती कर. फांत्यापराच्या नेकेत्रा आम्हा
पासत विनाती कर पिडेस्तांचे भलायके आमा पासत विनाती कर पातक्यांच्या आश्र्या आमा पासत विनाती कर दुखेस्तांचे बुजावणे आमा पासत विनाती कर क्रिस्तावांच्या आदारा आमा पासत विनाती कर बोडव्यांचे रान्ये आमा पासत विनाती कर पात्रियार्कांचे रान्ये आमा पासत विनाती कर प्रवादींचे रान्ये आमा पासत विनाती कर आपोस्तलांचे रान्ये आमा पासत विनाती कर मार्तिरांचे रान्ये आमा पासत विनाती कर औंक्वारीचे रान्ये आमा पासत विनाती कर सोमेस्त संता भक्ताचे रान्ये आमा पासत विनाती कर सैंबाच्या कथावीन गर्भ संभावले रान्ये आमा पासत विनाती कर सर्गी घेतिल्ले रान्ये आमा पासत विनाती कर भोव पवित्र रोजारीचे रान्ये आमा पासत विनाती कर कुटुंबाचे रान्ये आमा पासत विनाती कर समाधानाचे रान्ये आमा पासत विनाती कर देवाचे शेडये संसाराचे पाप काडतले बोगोस आमकां येसुमिया देवाचे शेडये संसाराचे पाप काडतले दयेन आयक आमकां येसुमिया देवाचे शेडये संसाराचे पाप काडतले काकोळतामचे कर तुझे ससाय काल ये देवाचे भाग्यवंते माये आमी येताव आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपार वो करिनाका पण समेस विघ्नांतली आमकां सदांच निवार आनंद भरीत आनी सदैवी अंकवारी भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं सासणाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला भाग्यवंत आंकवार मरियेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटा पिल्ल्याचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बासायिल्ले आमी जोडिशे कर म्हूण आमी तुजे लागीं परात्तांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 22 1-14 पर्यंत. जेजू परत्यान लोकां लागीं वापारींनी उलयलो. सर्गींचे राज अशें म्हणयत एका रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिलें. जांकां वोवळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हूण आपल्या साकरांक ताणें धाडलें, पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयल्ल्या सरशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडन तांणी सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां, म्हजे पाडे आनी पुश्टी जानवरां मारल्यांत, सक्कडी आयतें जालां, लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गण्य करिनासतना ते आपआपल्या कामाक सलतस रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपले आंगडी गेलो. हेरांनी साकरांक धरले आनी तांचे विकळाप करून तांकां जिवेशी मारली. हे खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैना धाडून त्या कुनिगारांचो ताणें संहार केलो आनी तांचें शहर भस्मून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वरा जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयल्ल्या वोवळ्यांक तें फावो ना जालें. देखून वसा तुमी राजरस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्यांकी लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताचे साकोर वाटावाटांनी गेले आनी मेळ्ळेल्या सोमेस्तांक बऱ्यांकी खोट्यांकी तांणी जमो केले आनी लग्नाचो माटोव सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवन राय माटवांक आयलो आनी थंय लग्नाची नेसोण्णातल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची नेसोण नासता तूं कसो हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तवळ रायान साकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया. थंय जातले रडणे आनी दांत किर्लोणी, कित्याक आपयिल्ले सबार आसात पूण विंचून काडिल्ले थोडेच. देवाचें उतर हें. कसलेंय जावं तें कार्यक्रम, त्या कार्यांत खावचें पियोवचें जेवणाची मांडवळ ना तर तें बारीस चाप्पें म्हणटाव.
जेवणाक लागून मर्याद सडल्ली वा होगडायल्ले दाखले साबार. देवाचे राज रायान आपल्या पुताच्या काजाराक लागून जेवणाची वेवस्था केल्ले बरी म्हणटा जेजू. वोवळीक मेळिल्ल्यांनी निबान दिली, वडपण दाखयलें आनी तिरस्कार केलें. देखून बोऱ्यांक आनी बेऱ्यांक, कोट्यांक आनी कुरड्यांक, सकट्यांक आपयलें मात्र न्ही, आपोवणे लाबुल्ल्यांक खावंक जेवण मेळोवंक ना म्हणटा जेजू. पयल्या वसपांत इजाया प्रवादी असलेंच एक जेवण देव दितलो म्हणटा. त्या पर्वतार पुश्टी पाडको मारचे विशीं आनी पुष्कळ पियोवंक दिवचें हें जेवण मोलादीक आनी नितळ. तें कसलें जेवण, कोणसो तो पर्वत, कसलें तें पिवण, कितलें नितळ म्हणटना कालवार दोंगरा कुशीन आमची दिश्ट वेता. तें जेवण मोरणाची कळबान पयस करतलें, दुखां पुसतलें, धैर्यान भरतलें म्हणून देव सांगता आनी बरवसो दिता. तें जेवण जेजूचेंच मांस आनी रगत. सांत पावलूय जेवणा विशयांत वर्णन दिवन उणें जेवचें, चड जेवचें, घट्ट जेवचें, उपाशी रावचें हें सक्कडी हांव जाणा, पूण म्हाका बळ दिवचें ताणेंच. देखून हांव त्या बळान कितेंय करूंक तयार म्हणून आपली अभिप्राय उसारता आनी ह्या जेवणातावन मेळचे सक्ते विशयांत उल्लेख करता. पाप सैबाच्या इराद्या पासत आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या तेर्साच्या भक्तीपणान सदांच सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयणी खातीर आमी आतां प्रत्येक तरान मागया. मरियमायेची दाराळ कुमक आनी मजत तांचेर आसून दी. सर्वेस्पराची भरपूर बेसांवां तांच्या कुटुंबांत निरंतर वाळोवन दीत. तांच्या कुटुंबांत सुख, शांती, समृद्धी निरंतर वाळोवन दी म्हणून आमी आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. भाग्यवंत कुटुंबा बेसांवांचेर घाल, सलोंच्या कामी देवाचे कुशे खाल. शिकय तूं आमकां बागी तुजी साल, वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदां काल. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय. जुजे तूं आमकां जाय, मागतां तुमची ससाय. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय. जुजे तूं आमकां जाय, मागतां तुमची ससाय.
मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.